मडगाव दिकरपाले राती तणावा उपरांत पुलिसांनी मंगळारा बारवालो आरोपी गुंजीकाराक धरलो आणि 4 जाणांक अटक केल्या। 40 मोटारसायकली जप्त केल्यात। फुटबॉलर जेसन वालिसाक त्या बारवाल्यान मारलो। लोकांनी मध्यानराती केपेचो रस्तो आडायलो, मोटारसायकलीक उजो घालो, गाडयो फोडिल्ल्यो, पुलिसांक लाठीमार करचो पडिल्लो। मडगावात दिकरपाले राती बरेच पेटले। बारवालो अविनाश गुंजीकार आणि थंचो एकलो फुटबॉलर जेसन वालिसाचे पेटले। तो चर्चिलाक खेळता। बारवाल्यान खंय ताका हॉकी स्टिक घेवन मारलो। लोक मदी पडले। लोकांनी बार्राकडचे मोटरसायकलीक उजो घालो, 3-4 गाडयो फोडल्यो। जमाव हाताभायर गेल्ल्यान पुलिसांनी लाठीमार केलो। पुलिसांकूय माल लागला। निमणे कुडतरे पुलिसांक कोलवा, मडगाव, कुंकळेचो पुलीस फोर्स हाडचो पडलो। प्रकरण गँग वॉराचेर पडले। 40 जण मोटरसायकली घेवन आयिल्ले। मध्यानराती 1 मेरेन लोकांनी केपेचो रस्तो आडावन धरलो। आता आम्ही तिथले गुजे जेन्ना आमी पुलिसान पळय सांगिल्लें पळय तेका अरेस्ट करता तो आसा घरान आसा म्हूण सांगिल्लें तेका डॅडी गांवान चला तेणें सांगिल्लें आसा आनी तेणें सांगता आपण भायर काडटाय म्हूण पण आतां वगत तुमी थंड राहा म्हणलें। आमी रावले हिंगा कितले वगत रावले। आतां 9 वरांचेर तेंगे पिया येयला आनी सांगता की तो आतां ना धांवलो म्हणून। च्या पिवपाक गेले ते गाडयेची तो म्हगे फ्रेंड बायक चलयता हांव मत बसलो तो आमकां खबर ना तो हॉकी स्टीक घेना जालो। आमी बेश्टे येतलो जाल्यार डायरेक्ट नुस्तें तकलेचेर मारल्या आनी हाटल्या आनको मारल्या आनी हातीचे मात तें हांवें सेव केले। कित्याक लागून मारले? तुमी च्या पिताले? ना गाडी बंद आसलेलो आमी घरा येताले परत टर्न मान आमकां खबर ना तो कित्याक डायरेक्ट येयला आनी मारला तकलेचेर हाडटात आनी थंय हांवें तिसरी मारची ते सेव केल्या। आनी गाडी बी कितें इंजर्ड केली? आमगे आख्खी एफडी गाडी फोडली आख्खी काबार केल्या। कित्याक लागून फोडली ती? कित्याक आमकां कांय खबर ना कित्याक लागून फोडली। मागीर तूं थंयच्यान खंय गेलो? हांव समजा धांवलो हाटली टी शर्ट बी सुजयला थंयच्यान धांवलो म्हाका खबर ना हांव घरा वचपा येयलो। मागीर थिंगसान हांवें मागीर इगोर्जी गोळे गेलो आमगेले। मागीर तो म्हगे परतून काजन येयलो आनी हांवें उदक बी घायलें तकलेचेर। मागीर थिंगसान हॉस्पिटलान येयलें। मागीर पुलिसूय सांगूना? पुलीस केस केलो ना आतां आनी म्हगे आख्खे फ्रेंड आख्खे पालीचे सगळे तेंगे गेले। एक अविनाश गुंजीकर म्हणटा ताणें दुसरो जेसन वालीस फ्रॉम दवर्ली ताका मारलो फिस्टिकेन। मागीर ग्रूप आयले आनी झगडी जाली तेंचे भितर आनी तो अविनाश गुंजीकर पळून गेलो आनी जवळ जवळ 250-300 लोक सुमार जमलेले थंय। दे वर पेल्टेड स्टोन्स ऑन द हावस, बार and business establishment of Avinash Gunjikar. They were damaged. Their 3 4-wheelers and 1 motorcycle was burnt. Dog and MLA एक minister येलो. No, they have not come in connection with this. They have got some other issues. Secondly, the case is under investigation. It is in the preliminary stage. Our policemen have also sustained injuries. The case will be investigated and filed. We will file before the court. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। फुडल्या 2 दिसां भितर खंय सरकार LED नुस्तेमारीचेर बंदी हाडटलो। नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान आनी संचालक शामिला मोंतेरोन रापणकारांक उतर दिलां। सरकार खंय पयलीं कायदो करतलो, मागीर कारवाय। नुस्तेकार आनी रापणकार आतां 2 दीस रावंक तयार आसात। मात बंद जालें ना जाल्यार पणजे येवन खंय ते भीक मागतले। illegal चल्ला तें this is not good for the community, not good for the industry. So bomb करपाक कित्याक जायना? What is the problem? Nautical line. What is the time now? You have law to check the vessels at the jetty. बोटे बारके बोटे आणि फिशिंग आमगे कॅनोज आहाय ते आन सराउंड कोताय तुम पळयता मागीर कित कोताय आनी सगळी फॅमिली तूं पळयता आमगे डिसिजन गेला फिशरी मिनिस्टरा कडेन आनी फिशरी डायरेक्टरा कडेन आनी तेन आमकां उतर दिलां 2 दिसां मदें आपण हो कायदो फॉलो करता। आनी जेन्ना ह्या 2 दिसां मदें तर जायना कायदो तर पाळनाय आनी कायद्या प्रमाण तर LED लायट सकयल तर बोटीवेल देंवनाय
जाल्यार आमी सगळे फिशींग वाले पळय आहाय आनी आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय त्यो ऑन सरावंड करतले फिशरी कडेन आमच्यो बोट्यो आनी आमी आख्खो गोंयचो लोक आहा पळय नुस्तेकार आहाय बायल भुरगीं वचून पणजे भीक मागतली आनी लोकांक दाखयतले ही भिके आमी बसले फकत फिशरी डिपार्टमेंटा लागून म्हणलें. ही डायरेक्टर त्यांनी लास्ट आमकां एक सांगला की ह्या 2 दिसां भितर आमी तुमकां न्याय दिता आनी ह्या 2 दिसां भितर तरी आमचो न्याय आमकां तेणी ना दिलो जायत न्ही. आमच्या बायल भुरग्यांक वचून पणजे घेवन आमी फिशरीज हेचे कडेन वचून भीक मागपाचे प्रयत्न करतले जावं अशे 2-3 जाग्यार पणजे वचून आमी भीक मागपाचे प्रयत्न करतले आनी बोटी बिटी आसा लास्टाक मागीर कितें जाता ते जावंकच ना जाल्यार आमचे सगळे कितें करतले काडटले आनी गव्हर्मेंटाक आमचे पळयतले आनी गव्हर्मेंटान आमकां मागीर पोसुचें पडटलें कित्याक आमचे कडेन आनी उपायच नासतालो. आनी आमी पयलींचो सांगत येयलो आहाय की आमी बॅन करतले म्हणलें. आतां ते करता जाल्यार वी हॅव टू हॅव अ लॉ इन ऑर्डर. सो नाव वी आर टेकिंग आउट द लॉ. इट्स ऑलरेडी गॉन टू द लॉ सेक्रेटरी. सो व्हेरी सून वील हॅव अ लॉ इन प्लेस वेर वी कॅन कॉन्सिक्रेट द बोट्स or have a check at the jetty itself. So having everything in our hand, we can act. So very soon, we are going to put this law in place and act on it. Within this week, everything should fall in place. नाजाल्यार तेंच्यानी रस्त्यार येता म्हटलं त्या रस्त्यार येवपाक चान्स दिना न्हू तांकां आमी. सो तेच्या पयलीं आमी सगळे रेडी करता. We have decided that first we should take out a law. I mean, make it put it in the take out a notification banning the even installation of LED lights and generators, and then we will now start taking the action. So I think it should come on the gazette within another 1 or 2 days, and already night patrolling we are doing, so action will be taken accordingly. मान्सूनात नुस्तेमारी बंदीचो काळ वाडोवचो म्हूण रापणकार मागतात. सावय डायस फॉर प्रुडंट. मंगेशी कुंकळे दोंगर कातरून बेकायदेशीर प्लॉट्स चल्ल्यात. प्रियळकारांनी प्रकल्प नाका म्हूण थंय वचून मेन गेट मोडून उडयली. उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां खंय प्रकल्प नो कन्वर्जन झोनात चलता. अंत्रुज मालांतले मोगोचे तिगाय आमदार मंत्र्यांनी प्रकल्पाचेर भूमिका स्पश्ट करची म्हूण प्रियळकार मागतात. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी. बीजेपीचे आमदार, बीजेपीचे मंत्री सगळ्यांचे साठे आसा ते तेंचे कडल्यान जाता की कोकणाचो मंगेशीचो डोंगर जो आसा तो आमची शान, फोंडेकारांची शान, ती शान कव्हर करपाक हे सगळे राजकारणी उठलेले आसा. मंगेशच्या गावाचेर हायवेच्या पाठाराचेर सगळे कलेक्टराच्या दोळ्या देखत, फॉरेस्टाचो आरएफओ आसा त्याच्या डोळ्या देखत, ती आमदार, मुख्यमंत्री ते संरक्षण मंत्री पर्यंत सगळे ये जा करतात. पण आज खंयच्या एका अधिकाऱ्याक हाचेर चौकशी करपाची गरज पडली ना काय कितें हो एक प्रश्न करपाक आमी तुमच्या मुखार आयल्लो आसा. तेजे फुडें जर परत जर कितें तरी करपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार परत हे आज फक्त एक कितें आसा तो तुमी आज ट्रेलर पळयता तर तुमकां अख्खे पिक्चर पळोवपाक मेळटलें. म्हाका इतकेंच सांगून दिसता. डेप्युटी कलेक्टरा मेळ्ळे, मामलेदारा मेळ्ळे, बीडीओ मेळ्ळे. डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां की हो नो कन्वर्शन झोन आसा आनी तेणी सांगलें की जिणे प्लॉट घेतल्यात ते सगळे बेकायदेशीर आसात. गोपाळ नायक उलयता की बीजेपी पार्टी, तेजो मुखेलमंत्री, तेजे मंत्री, आमदार म्हाज्या फाटल्यान आसा. लोकांच्यांनी आपल्याक कांयच करपाक. आमचो प्रियोचो आमदार आसा दीपक ढवळीकार, पूण आमी तेजे कडेन मागला की ताणें ताबडतोब आपलो स्टँड क्लियर करचो की तो ह्या कन्स्ट्रक्शना फाटल्यान आसा काय लोकां मुखार आसा. लो मामलेदार आसा ताकाय मागता आमी तेणी क्लियर करचो आनी सुदीन ढवळीकार तेणी आपले हे क्लियर करचें. प्रकल्पाकडची मेन गेट मोडून उडयली. फाटल्या वाटेन आनी एक गेट आसा ती खंय मोडून उडयतले. पंचायत म्हणटा प्रकल्पाक कसलीच एनओसी दिल्ली ना, ह्या फुडें दिवचे ना. सर्वे नंबर 37 आनी 38 जे इनलिगल गेट घातलेली आसा जेन्ना तो इनलिगल काय हांगा काम करता तशेंच आमकांय बी विदाउट परमिशन घेनासतना मोडपाक तितकोच रायट आसा आनी ती आज आमी हांगा गेट मोडलेली आसा. आमी कसलीच परमिशन दिवना आनी हेजे फुडें दिवचेय ना. ही गेट डेमोलिश केल्या त्याच बरोबर त्या सायडीन दुसरी गेट आसा ती डेमोलिश करतले. तशेंच रस्ते आसा ट्रेंच मारून ते रस्ते आमी बंद करपाचे करतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांवची नगरसेवक अश्लेशाक मरणोपरांत शौर्य पुरस्कार मेळचो म्हूण खंय यत्न जातले. आमदार दिगंबर कामत उलयला.
उसगांव सोनारबाग न्हंयत एकल्याक वाटावपाचो यत्न करतना अश्लेशाक बुडून मरण आयिल्लें. मडगांव रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग सुरू करतना कामत उलयलो. पर्रीकाराच्या घर वापसीचो विशय काडून विजयान काँग्रेस बीजेपीच्या हायकमांडाचेर तोमणो मारलो. आर्टेरी पळय मडगांवची आसा, लोहिया मैदान टू तुगेले संतोष गॅरेज, ही आर्टेरी इज आतां जवळ जवळ फुल्ली हॉट मिक्स जाली. त्याच भशेन बॅक येवपाची पळय आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पॉवर हाऊस टू न्यू मार्केट, ती आर्टेरी आतां टोटल हॉट मिक्स जाल्ली आसा. आतां ब्रेवरी अवॉर्डा खातीर एक प्रोसिजर आसता, त्या भशेन तो प्रोसिजर करून रिकमेंड करून धाडपाक ताजे एब्सोल्युटली प्रॉब्लेम ना, कारण ताणें आपलो जीव धोक्यांत घालून दुसऱ्याचो प्राण वाचोवपा खातीर केल्लो सॅक्रिफायस आसा. आनी युनीक सॅक्रिफायस म्हणजे भायलो मनशान असो सॅक्रिफायस केला. आपले कॉन्सिक्वेन्सीस कितें जातल्यो हो विचार करना आसतना ताणें उदकांत उडी मारून ताजो प्राण वाचोवपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता हांव पूर्णपणे सहमत आसा. म्हज्यान जें कितें करपा जातलें तें हांव करतलों. आनी कावन्सिलय म्हाका दिसता फुल्ली युनॅनिमस आसा. 2,27,00,000 टेंडर आज आमी हो सुरवात केल्लो आहा. आमी जें प्रॉमीस केल्ली की म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाचे पयलीं सगळे रस्ते फातोर्डा मतदारसंघांतले पावसाचे पयलीं हॉट मिक्स जातले. म्हाका दिसता विथ दीस वर्क वी आर कंप्लिटींग अराउंड 20 crore रुपीज वर्थ ऑफ वर्क. ही आतां बीजेपीन पळय तूं मनोहर पर्रीकार 1.5 वर्सां पयलीं राज्यसभेचो MP जालो लखनौ. आतां तो म्हणटा आपूण परतो येता. हाजो अर्थ कितें जाता की ताका व्हेल्लोच ताजे against his wishes and he has reluctantly been shunted out. So the BJP high command will have to explain why they did this whole tamasha. गोंयकारांच्या लोकांच्या मनान जें कितें आहा हें जावन फुडें वचप हें गोवा फॉरवर्ड करीत आहा स्लोली एंड स्ट्रेटेजी दे आर डुईंग. गिरीश चोडणकार इज अ मॅन हू कुडंट गेट वन कावन्सिलर इलेक्टेड, अदरवायज गोंयान आस दिगंबर कामत. तो आनी कितें उलयतलो. आतां कितें जालां कितेंय जालें तें म्हाका हें दाखयता विजयान केलां म्हणून. हांव जर भायर रावन तांची पार्टी इतली डिस्टेबिलायज करूंक शकता जाल्यार तूं चिंत तांचें तें आनी कितें जाल्लें जाल्यार कितलें जावपाचें. कोट्यांनी रुपयाच्या कामाक्षी फॉरेक्स फ्रॉड केशींत कंपनीचे सहसंचालक आरोपी निलिमा आनी रेखा रायकाराक पणजे JMFC कोर्टान 2 दिसांची पुलीस कादय दिल्या. दोन्ही आरोपींक इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान सोमारा रातीं उसरा अटक केल्ली. मंगळारा निलिमा आनी रेखाक रिमांडाक व्हेल्ली. निलिमा मुखेल आरोपी निलेश रायकाराची घरकान्न, रेखा ताची आवय. घेऊया एक विराम.